आज आमी सिमांव आनी जूद ह्या दोगा आपोस्तलांचो उगडास करता. तांचे विशीं आमकां व्हडलें कांयच खबर ना, पूण एक मात्र गजाल सत, तांणी जेजूचें उतर परगटलें आनी जेजू खातीर तांणी आपलो जीव दिलो. ज्या जेजून 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले, आमकांय तो आपल्या मिसावांत वांटो घेवंक आपयता. आमकां दर एकल्याक, फकत पाद्री माद्रींक मात न्हय, दर एका क्रिस्तांवांक जेजूच्या मिसावांत वांटो मेळ्ळा, आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी आमच्या क्रिस्मा वरवीं. आनी आमच्या बेसा प्रमाणें, आमच्या शिकपा प्रमाणें आनी आमचे तांकी प्रमाणें आमी ही जेजूची बरी खबर हेरांक दिवंक आसा. तर कशी आमी दितले? फकत उतरांनी ना, उतरां पावनात. आमच्या जिवितांतल्यान आमचें जिवीत पळोवन हेरांक ही मनशां आमचे परस वेगळीं, ही जेजूची ही वळख जावंक जाय. जायते फावटी हांव प्रोफेशनल म्हणटात पळय, तांकां सांगता, तूं जर दोतोर, तूं दोतोर प्लस. आनी म्हाका मागीर ते विचारतात, फादर दोतोर प्लस म्हणजे कितें? हांव म्हणटा, दुसरेय दोतोर आसात आनी तूंय दोतोर, पूण तूं क्रिस्तांव दोतोर. ते प्लस फॅक्टर आसा पळय तुज्या जिवितांत जेजू. तूं थंय जेजूचो दोतोर जावंक जाय. तूं आदोगाद, तूं वकील, तूं आदोगाद प्लस, कित्याक तूं एक क्रिस्तांव वकील. हे मतीन दवरून तुवें तुजें वकालतपण चलोवंक जाय. तूं जर एक शिकोवपी वा शिकोवपीण, तूं क्रिस्तांव म्हणटच हेर टिचरी आसात तांचे परस तूं वेगळी आसूंक जाय. अशें दर एका मळांत काम करपी क्रिस्तांव मनीस हेरां परस वेगळेपण दाखोवपी आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी म्हणूंक जाता आमी क्रिस्तांव.